He's like, oh no, like, What do you mean by this? he can make a man gay. Okay. He's that much, like, how Hmm. feminine now. Hmm. Jimin is that much feminine. He's full of feminine energy, and that's what makes him unique, really unique. Okay. Like, he's called IT boy. IT boy. Yeah, IT boy, because he's like, computer version है तब perfect, Okay. that type, perfect, anything like to an extent that depends, like इतले पीछे एकलो guy असलो, he converted himself to gay. Why? Converted? Like, yeah, through surgeries to look like him, and he didn't look like. Arey. He looked really funny. Okay, if you can, like, now the picture, Ollie London. Okay. So he looks really funny, like, obsessed fan and Okay. stuff like that. Just imagine, like, you look like a normal boy, Hmm. and you transfer your face into Hmm. something which is really not good, Hmm. just to look like someone else. It's crazy. And yeah, even like Jimina's एक single release झालं, okay. It was named Filter. Hmm. Filter. And त्याची choreography it's really seductive. Okay. And not for girls. For It boys. was for boys. Arey. It was for boys. Because and like video reactions were Hmm. really like cool video reactions, American, and like they were like, I'm not a guy anymore. Hmm. Like, I like this. Oh, Jimin, what are you doing to me? So has the reaction, like, he's someone who can change your personality. He looks that good, and there's a dance moves. It's really graceful. म्हणजे आधी तो like ballet Hmm. dance असतं तिथून ट्रेनिंग असलं तो. And Jimin is someone who was like, खूप बोलली जाता तो school days and Okay. okay, because he was little bit chubby. Okay. Yeah, like cheeks खूप माशी मोठी असते त्याची. And आता बघितलेलं, like, he's really slim. Okay. खूप बारीक झाला, because as I said, Korean Oh. society is very toxic. So, and the looks, and he's someone who is very sweet, very Hmm. pure, very Hmm. kind. Hmm. Like, someone who is like very good. खूप बरं असता पळय. आणि like, केन्ना केन्ना ऍक्च्युअली ते फिमेल वर्जन ऍक्च्युअली आसपाक जाय न्ही बॉयजांमध्ये. आसा, like, even Mahadev can be Ardhanarishwar. Can boys have feminine side, okay? आनी अशें In नॉर्मली it, जर म्हटलें वयता न्हू की ऍक्च्युली आसपाक जाय. चेडवा सारके नखरे केन्ना केन्ना करपाक जाय. करपाक जाय. Because चेडवांनीच नखरे कित्याक करूंक जाय? चेडवांनी Even चेड्या सारके करता जाल्यार. चेडवांनी चेड्या सारके बिहेव करूंक जाय. Obviously आताची जनरेशन girls behave like boys more. हम्म. पळोवपाक गेल्यार, because they think they are independent, they can do हम्म. anything. आनी आपणाक कोण आडू शकना. Obviously that is boy, हम्म. something which boys do. So why can't boy do that? Like, हम्म. चेडवा भशेन कित्याक behave कभी कभी करूं येना? चलता है. चलता है. If boys can cook and all, why हम्म. can't they do हम्म. this? Like, even like खंयचो तो Rocky Rani ki Prem Khani, that हम्म. basic was same, that even हम्म. boys can dance हम्म. Kathak and all. Same. So why can't हम्म. he be like हम्म. more girly? Like, तुझी feminine Right. side दाखव. And his हम्म. voice is sweet. Something like चेडवांचें असतना high हम्म. pitch. Correct. His voice is high pitch, and तेका लागून तो ज्या टोनाचेर पावता, when he sings, no one can reach there. हम्म. He's like girly tone, so boyजांक थंयसर पावोंक जायना. And natural. Okay. On stage, he's different. हम्म. He's very confident and all. Like, off stage, he's really like shy, good. Like, तू तेका आत्ता पासून मेळ्ळा न्हू, he'll be so kind to you, really kind. And like, he's like dream of every girl. Dream. Like, तो girly हा कित्याक आमकां पडलेलें ना. He's Okay. perfect. He's perfect. He's perfect in her eyes. He's really perfect. And yeah, like त्याची even latest albums त्यांचे solos येयल्ले.
and the chemistry he showed, like his different side, Hmm. more masculine side Okay. आता okay. And armies were mad, okay, because he's dancing with girls and all. आणि Okay. girls संग touch को करता तो आणि कितें करता तेंका like आता तूं म्हाका सांग, if they don't touch girl, don't act with girls, तुमकां like चेडा obviously तेंका gay म्हणटले न्हू. why are you jealous, like तेंची लायफ हा. but like आताची तेजी सायड पळयली जाल्यार he is different. Hmm. He has come up with different side of himself, and he has acted really well, really well. Like feminine atlan and direct switch done masculine of. And Jimin is someone like to corny assume you'll fall in love with him when you know him. He's that good. And Kaushal, can you explain that? he's really good as a person. Even like म्हणजे किती अशी क्वालिटी आहे त्याच्यामध्ये जी डायरेक्ट फॉल इन लव्ह जातले. see, looksच्या मागते ना, he is like, vibe match jata pay. Like you can get who is pure in his soul and all. Jimin is that guy in BTS. Like to paitla, and you will get to know that this guy is really good. There, he's really kind and all. Really kind. म्हणजे to an extent आपणा कडेन कितें आहा जाल्यार तुका काडून दिता पळय त्या टायप. Jimin is really kind. See, they are billionaires actually. And एक एकदा like तेंका like इतली hate and all गावता तरी they'll be like in smiling faces, especially Jimin. And mostly he's funny because it keeps on falling like चेहराचे आणि तेजे पटार. म्हटलं ऍक्च्युली हेट्स कमेंट्स आहे पॉझिटिव्ह कशें रावप त्यांच्याकडे ऍक्च्युली शिकून घेवपाक जाय. शिकून घेवपाचें दॅट obviously. इज द बिगेस्ट क्वालिटी. Biggest quality of all BTS members, because the amount of hate they get, even to an extent एक आर्मीच्या बॉयफ्रेंडान सॉंग बरयल्लें, ओके, like I hate you because my girlfriend broke up with me because of you. अरे बाबा तू hate तेचेर कमेंट मारतले. obviously तुझे गर्लफ्रेंड सोडटले तुका. you have to respect ना. Jimin is someone really good. खूप बरो म्हणटा पळय. And dance is next level. Moves been like there is a term तेंका J3 म्हणटा. Jungkook, J-Hope, Jimin. They are like perfectionists in dance. So when they dance like next level. All BTS member dance good, okay, but they It's are the next like level. and so like they are like dance line म्हणटा पळय. dance line म्हणटा तेंका. Dance आता line. तुम्ही फिफ्थ सांगितले. येस सिक्स्थ वन. Sixth one is V. ओके. V Kim Taeyong. Kim Taeyong. Okay. And he's considered one of the most handsome men on planet. Oh my god. One of the most handsome because मैं जलन हो रही है यार. kitli वर्षा झाली, he's like voted number one on most handsome man. He's that pretty. ये एक रीजन की बॉयज हेट करता. Maybe because तेंका like आधी सलमान खान आसतालो, शाहरुख खान आसतालो, ऋतिक रोशन आसतालो. आता इतली वर्सां जाली की BTS with most handsome येता. So like आता 2024 आणि recent results येयला V. He is considered one of the most handsome men. Okay. Like तेचो symmetry न्हू, perfect features. So ताका लागून he's like, आणि तुम्ही पळयलें न्हू, he looks really different. He was someone who brought me into BTS because he looks really good. Okay. Really but good. somewhere females attract जाता फेसाचे. हय obviously नाल्यार फेसाक लुक में कुछ नहीं रहता, ये बात झूठ है. झूठ है. When you come into BTS, like looks are temporary according to me. तुका like if you have to stay like म्हाका आतां कितली वर्सां जाली, just like 2018 स्टार्ट केलें जस्ट आयकपाक, आनी 2019 फर्स्ट टायम MV पळयला. इतले like 1 yearच्या गॅपा उपरांत, आनी MV काय पळोवंक ना, फ्रेंडा कडेन ऑलमोस्ट आयकतालें. 6 years झाले तुमका. आता 24. Yeah. 18 म्हणजे तो. Yeah. So it's like, starting to you have to like attract.
इवन बिनस फ्लाय ट्रॅपाक अट्रॅक्ट करपाक तेंकां ज्युसीचो वास धाडटा पळय इन्सेक्टाक. सो इट्स टेम्पररी, लायक looks are temporary, but something that makes you stay into the fandom is their qualities, internal qualities. So आणि actually पळोवपाक गेल्यार most of the armies I know जेंका लागून हांव एक्चुली येयल्लें न्हू तेंच्यांनी BTS सोडलें मोस्टली. ओके, like at least 5-6 जाणां हांव वळखता ते. I don't watch BTS now. Like, don't talk about BTS with me. I'm not interested. I don't know, like maybe तेंकां पार्टनर्स गावून चेंज जाले आसतले, पार्टनर्स पळोवपाक दिनासतले, और थोडी चेडवां जी पळयना, जी BTS पळयना, they'll be judgmental. Oh, शी तूं BTS पळयता, कितें करता ते, लायक गेज जावंक पळोवन एंड ऑल. सो तो इफेक्ट जाता. इवन I went through and like I like it. Like तुका लायक करना जाल्यार म्हाका पडलेलें ना. हांव जितले मेरेन तेंकां लायक करतलें तितले मेरेन लायक करतलें. पण म्हाका दिसता प्रत्येकाक कितें ना कितें क्रेज आसपाकूय जाय. तो क्रेज फक्त आपल्या पर्सनल लायफान मदीं चड येवपाक जायना. फुडें मनीस त्या प्रमाणे आहा जाल्यार ते गजाली कडेन उलोवचें. हय, सी, if you talk to me about any other topic, I will talk with you. Like म्हाजो लायक तोच ना, तूं हे उलयता तरी हांव तुज्या वांगडा BTS उलयतलें ना. म्हणजे फुडें मनीस जर BTS उलयता त्या वांगडा BTS ह्या बद्दल गजाली उलोवपाक जाय. आनी कोण येतलो म्हाजे कडेन एनिम्सांतले उलयतलो, हांव एनिम्सांतले उलयतलें. बिकॉज बॉयज लायक एनिम्स. लायक मोस्टली म्हाजे कझन्सांक आवडटा. Even some of my classmates love animes. Boys, okay, they love animes, and animes are like generated in Japan. And animes are not normal cartoons, okay? They are really different level. Actually, मी animes परत केल्यार उलोवया, कारण तेजेरूय उलयता म्हणटा 2 वरांची सहजच वयतली. जो आमी आतां ऑलमोस्ट 5-6 उलयले. 7th one लास्ट. 7th one, Golden Maknae. Jeon Jungkook. He's called JK. So he's called Golden Maknae because he can do everything. Dance, rap, sing, everything. Everything, yeah. He's good at everything. Games, gadi. He's good at everything. He's very competitive. Like, आपला like वयर कोण येयलो म्हाका like BTS मेंबर्सा मदीं, ओके, गेम्स बीन खेळटाना he is very competitive. And his voice, unique voice. He has like great vocals. खरे आणि like, you know, you will feel like you are listening to something honey coated. He's really good. त्यांचो एक डायलॉग किंवा जर तुमकां चड आवडटा असो तुम्ही म्हणपाक शकता जाल्यार? त्यांचे मोस्टली डायलॉग्स यू नो फनी असता. एंड इवन लायक आपणाक इंट्रोड्यूस करता न्हू, ही इज लायक कितें म्हणटा international playboy. He calls himself international and scared of girls. The like, you know, he maintains, because scared of girls in the sense, he's not scared, he's scared of rumors. Like त्यांची rumors रोखडी जाता मातशी पासून, you know, if they touch someone they will be like they are dating. आणि मागीर आर्मीजाची हेट येतली तेंका ती आनी कुशी. So it's not like all armies are good. Mostly like तेंका हेटूय खूप गावता बारीक बारीक गजाली लागून. ऑब्वियसली हांवें तुका सांगलें की तेंची सोसायटी खूप टॉक्सीक आहा आनी दे आर नॉट अलाउड टू डेट एंड ऑल. Why it is so? Date करपाक अलाव ना कित्याक खातीर? Because it's not written that you can't date, okay? Because it's like if you date, your fame gets like lowered. तुझी फेम वयता आपुणूच. If you date, if you marry, like तुजी like तुवें आनी आयडल जावपाचें चिंतपाचें ना, तुवें सोडून दिवपाचें. पण हांगासर मातशें खंय तरी उलटें आहा. तुका गर्लफ्रेंड ना रे, तू डेट मारिना रे, कितें रे तू? ह्या जगान आहा मरे तू. तेच जाता. इवन आय हियर दॅट अ लॉट. लायक अजुनूय बॉयफ्रेंड ना, कोणाक डेट करपाचें ना, लगीन जावपाचें ना, सिंगल रावप म्हटल्यार हांगासरल्या लोकांचेर, लायक आमच्या फॅमिलीचेर आसतलें बी तेजेवून सुद्दां लोकांचेर प्रश्न येता. बट थंयसर नॉट लायक तेंचे लोकांक नाका, फॅन्सांक नाका. फॅन्सांक दिसता की दे ओन देम, लायक तो आमचो. दे आर लायक एज इफ ते इतल्या जाणां कडेन लगीन जातलें, which is not like possible ना. They have their own life. थोडे अशे गजाली शेअर करा अबाउट BTS जे आमी एडॉप्ट करून आमची लायफ इम्प्रुवमेंट करपाक शकता.
जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा किंवा जे तुम्ही एडॉप्ट स्वतः तुम्ही एडॉप्ट करता अशा खंयच्या गजाली. सी मेनली बीटीएस आमकां शिकयता की लायक वेन यू सेल्फ ब्लेम खंयचर ना खंयचर यू नो ते तकलेचेर परिणाम जातलो मागीर ते लायफीचेर परिणाम जातलो लायक वेन यू थिंक वेरी मच नेगेटीव अबाउट युअर सेल्फ की ना आय एम नॉट वर्थी लायक आपलो काय व्हॅल्यू ना ह्या संवसारान. सो दे टीच यू दॅट स्टार्ट लविंग युअर सेल्फ. जितल्या मेरेन यू विल नॉट लव युअर सेल्फ यू विल नॉट लव एनीथिंग. लायक तुका पयलीं तुवें आनी कोणाक तुका लव करपाक जाय सपोज if you want to fall in love with not only as a person like nature rangada or any rangada like objects, you have to love yourself first. You have to know your value. तुझो व्हॅल्यू तुका खबर आसता तेन्नाच you can answer back की हांव तो न्हू तूं जज करता तो हांव न्हू. You have to have that capacity to answer back की नो बाबा तू म्हाका जसं डिफायन करताय पळय आय एम नॉट लायक दॅट. म्हाका फरक पडना तुका हांव डिफायन करता बट आय एम नॉट लायक दॅट. लायक यू हॅव टू बी दॅट क्लियर की तू आपणाक जज करताय कर बट आय एम नॉट लायक दॅट. लेट मी क्लियर दॅट टू यू. सो लायक दॅट. एंड लायक वेन यू लव युअर सेल्फ ना आपूण सगळे फ्लोआन येतले सगळे लायक इवन बारीकश्यो बारीक गजाली आहा पळय यू विल फॉल इन लव विथ दॅम. आनी मेन म्हटल्यार तुका कितें दे टीच यू टू फॉलो युअर पॅशन. लायक कोणाची मजबुरीन काय करपाचें ना. तुका जाय तें कर. टेक युअर टायम तुका जाय तें कर. यू हॅव टू लव दॅट थिंग फर्स्ट. आनी ऑब्वियसली करियर इज लायक मॅरेज या ना की तुका आख्खी लायफ काडूंक जाय तेच्या वांगडा. यू कांट चूज लायक द वे यू कांट चूज अ रॉंग पार्टनर यू कांट चूज अ रॉंग करियर. तेंच्यांनी आपलो करियर एज म्युझिक तांकां म्युझिक आवडटा तेंच्यांनी म्युझिक केली. आनी एक एकदां करियर जर रॉंग चूज केल्यार चेंज करपाक मेळटा बट पार्टनर इज व्हेरी डिफिकल्ट स्पेशली इन इंडिया. बट कोरिया दे चेंज ओके दे चेंज पार्टनर लायक दिस लायक आय सॉ हेच्या वांगडा तेच्या वांगडा तेंचो एक वर्सान दे आर डिवोर्स रेट इज रियली हाय. But it's like purchasing the ice cream from the shop. You can say like that. And they are not serious. And it's त्यांचं culture. आमचं culture different. But you know to an extent कितें वायट जाता जाल्यार तितलें सोसूंक कळना म्हाज्या दिसतान. Like if you are into a toxic marriage you have to get out of it. You have to. त्याला ऍक्च्युअली जावपाक सुद्धा लागला ऍक्च्युअली. जावपाक लागला आनी आतां मे बी कोण जाणटी आहा ती अपोज करता आसतली ओके बट I think girls standing up for themselves is really required in our society. I'm someone like that. म्हाका तू टॉक्सिक दिसलो तुज्या वांगडा हांव एक वर्स बसून काडचें ना. या बिकॉज as a BTS army you have to be strong. Like they teach us to be strong. You have to speak for yourself. आनी कोण तुज्याक लागून उलोवंकूय येवचो ना. You also not only like you know भायल्यान ते बरें दिसता म्हणून आमकां आवडना. They teach lot of things. That is different thing की ती बरी दिसता म्हणून आमी तेंकां पळोवपाक वयता. Obviously. Even like K dramas they look good. And आमी म्हणटा like K dramasनी ते खूब बरें दिसता म्हणून चेडवां K dramas पळयता आसतले. Like actors बीन you know BTS idols आसता पळय तेच्यान बरें दिसता. Korean actors and they are built and all. हे तरी बारीक आसता. So they like it's not that thing is how they treat their girls in dramas. You know you must see like कोण हा can you imagine आता Bollywood like तो macho man येतलो आनी तुजे खंयच्या चेडवाच्या पांयांक सॅन्डल्स घातलो ना they do like even like when they portray a richest CEO आणि तो तू like a normal employee and he's in love with you, he will come and put a sandal in your feet, adjust your dress, something like that. You make yourself like fully comfortable. पण ऍक्च्युअली थोड्या गजाली तशे व्हर्च्युअली असता न्ही थोड्या गजाली प्रॅक्टिकल पॉसिबल सुद्धा नसता न्ही. या बट थिंग इज like चेडवांक आपणाक रिस्पेक्ट केल्लें जाय. मेन थिंग which
boys don't do much. Mostly, if you see, like, naga koणाक like over dramatically सांगपाचें ना, but I hey, mean, like, खंयच्या चेड्या कडेन गेले आनी तो ते कडेन लायक चड पोलायटली उलयलो जाल्यार तें वियर्ड दिसतलें ऑब्वियसली. आनी तो लायक नॉर्मली उलय, बट तो टोन तुजो त्या चेडवाक रिस्पेक्ट दिता पळय तो आसूंक जाय. इवन आर कल्चर इज लायक दॅट. आय डोंट नो आतां कसो जाला हो, बट इवन लायक आदल्या टायमा वयल्यान द वे गॉड्स यूज टू ट्रीट देअर वायफ्स, लायक आपल्या बायलेचें नांव आपल्या नांवान पयलीं येवंक जाय, राधा कृष्णा येवंक जाय, सियाराम येवंक जाय, मागीर उमा शंकर येवंक जाय. सो they used to prioritize girls first because girls are like main character of for creating the universe, okay? Because the eka egatlan full universe तयार जाला. So girls are main source of life, full life, and you have to respect them that way. BTS does respect girls that way. Like तेंच्या फुडल्यान सपोज खंयच्या चेडवाक मिसबिहेव केलें अशें, they won't stay quiet. They won't stay quiet. They respect girls to that like. एक मोस्ट इम्पॉर्टंट जी गजाल आमकां जर काडपाक जाय ओवरऑल फूल ब्रिटिशांसून, जाल्यार ती कितें आसपाक शकता जी आमी लायफान इम्प्लिमेंट करपाक वयता, कोणीय आसूं, इज अ चायल्ड ऑर ओल्डर, कोणीय आसूं, ती यूज करपाक जाय अशें कितें आसपाक शकता दॅट वी कॅन टेक फ्रॉम दॅट थिंग. BTS वांगडा there are many things you can learn from BTS actually. They struggled a lot. They didn't get fame like आता तीन डेब्यूट केला आनी दुसरे दिसा तुका फेम गावली ना. They had to sell their free concert tickets on streets. Just a minute, like USA तू गेला and you have to sell like आपल्या कॉन्सर्टाक किंवा प्लीज पाया पडटा and all. The extent when you are humiliated by other industry, like too successful ना, so बाकीची इंडस्ट्री लायक ज्या ग्रुप सक्सेसफूल आसले पळय ताका लागून लायक तूं मातसो लेट जाला म्हणून तुका परफॉर्म करपाक दिना. तरी तुजे लायक 4-5 फॅन्स आहा ताका लागून तूं बॅक स्टेज रावता आनी सगळीं जाणां साफ करता आसतना तूं परफॉर्म करता. आनी तुका प्रॅक्टिसीक रूम दिना, तूं टॉयलेटीच्या भायर रावन प्रॅक्टीस करता. दे वेंट थ्रू दॅट. They didn't get that success. स्ट्रगल म्हटल्यार एक्चुअली Struggle, it's like they teach us to not give up, main. And like if you watch the old videos, like आदले त्यांचे videos पळयतले न्हू, feel so bad. I don't watch them, that's why. Like पयलेच म्हणटकूच रडोंक येता. They used to like roam on streets and all. MV करपाक budgets बीन तितले नासताले तरी. They struggled a lot. Like 2013 debut केले, 2015 I think त्यांचो फर्स्ट अवॉर्ड गावलो तेंकां. They had to struggle that much because धाकटी कंपनींतल्यान डेब्यू केलेलें तेंच्यांनी. आतां लायक तेंची कंपनी मोस्ट पावरफूल जावंक, बट स्ट्रगल सगळ्यांच्याच लायफान आसता एंड दे टीच अस लायक स्ट्रगलांतल्यान भायर येवन हाव टू ब्लूम, लायक चिखलांतल्यान लोटस काय ब्लूम जाता. They are like, they set that type of example. You have to struggle, you have to give your best, you have to work hard, तेन्नाच तुका सक्सेस गावतलो. म्हाका न्हय अबाउट BTS बद्दल खुबश्यो गजाली विचारूंक जाय दिसता, बट कितें विचारूंक तें कळना. लायक कॉन्वर्सेशनासून जस्ट म्हटल्यार हांवें दिसता की बाबा बसो हांव तुजें आयकत रावो. प्रश्न फुडें कितें करूं वो सुचना. सो जर तुमकां कितें दिसता की बाबा खंयच्या थोड्या गजाली उरला आसतले किंवा सांगपाक जाय जाल्यार अवश्य सांगचें. BTSचे सांगलेल्या कॉन्वर्सेशन सोंपचोच ना. इट वोंट एंड because त्यांचो जर्नी इज लायक 11 years. You have to cope up with many things. अजून लायक कोण आर्मीज जाता पळय तेंकां पासून लायक फूल कवर अप जावंक नासतलें. आमचे लायक 1 to 8
आता म्हाका समवेर हाय दिसपाक लागली उदक तुमकां हांवें प्रश्न केल्लो पळय ती थोडी फिमेल स्पेशली 2-3 वरां कशी कंटिन्युअस बसता सो आय गेट दॅट फिलिंग आता म्हाका मात ती बरो सांगून एक्चुअली आयकपाकूच नो लायक तुका जेन्ना वळखोंक लागतलो न्हू तूं तेन्ना आनीक इंट्रस्ट येतलो. आतां सद्या लायक तू यू आर जस्ट इंट्रोड्यूस टू इट. तुका इंट्रस्ट लायक चिंगारी येयल्या. इट हॅज टू टर्न इंटू फायर. तेन्ना वळखोंक कळटलें. फुडें जातली अशें दिसता म्हाका. आय होप यू हॅव दॅट इंट्रस्ट लायक दुसऱ्या चेड्यांक पासून कळोंक जाय लायक इफ समवन लायक यू कॅन हॅव इंट्रस्ट इन बीटीएस वाय कांट दे. हांव अशें म्हणटलें हांगासर की बीटीएसान अशें न्हू फॉर एक्झाम्पल कोणी जर कोणा मदीं कितें इंट्रस्ट आसा ती गजाल जर बरी आसा तर त्या मनशाक सपोर्ट करचो. अशें न्हू की बाबा तो पळयता म्हणल्यार तें रॉंग. आपल्याक आवडटा की आवडना ती प्रत्येक रॉंग अशें जावं शकना न्हू. प्रत्येकाचो इंट्रस्ट वेगळ्या वेगळ्या गजालीन आसपाक शकता. प्रत्येकाच्या गजालीक ताका सपोर्ट करप किंवा रिस्पेक्ट दिवप फर्स्ट तुमी सांगलें नॉर्मल जें शिकलो की रिस्पेक्ट एंड स्ट्रगल इज द मेन पार्ट. हे प्रत्येकान जर लायफान इम्प्लिमेंट करता जाल्यार कोणी कितूय इंट्रस्ट घेवन आयकपाक शकता न्हू. इंट्रस्ट म्हणजे आतां सपोज हांव न्हू म्हज्या भावान म्हणटा पळय तेंच्यांनी कितलें स्ट्रगल केलें एंड मोस्ट लायक ते रिस्पेक्ट देम लायक जेन्ना तांकां कळटा पळय आय रिस्पेक्ट द स्ट्रगल्स म्हणटा. इवन लायक सम पीपल आय नो बॉयज ओके आय रिस्पेक्ट द स्ट्रगल्स अ लॉट लायक ती आतां हांगाच्यान थंयसर पावली लायक दे स्ट्रगल्ड ऑन देयर ओन एंड एका लायक धाकटुल्या रुमांतल्यान दे हॅड दॅट बीग कंपनी. They struggled a lot. But someone like आनी एकलो चेडो येतलो लायक ना ते व्ह्यूजाक लागून तुमची सिंपथी घेतात ते त्या टायप उलयतले विच इज नॉट ट्रू बिकॉज सिंपथी घेवपाक जाय जाल्यार आतांचे व्हिडियोज आसतले जाल्ले न्हू. आदी लायक तेंचे व्लॉग्स बीन इतले लायक कमीच्या हितूर कित्याक शूट करतले जाल्यार ती आनी इवन व्लॉग प्रत्येक फावटी करप म्हणल्यार लायफ स्टायल जी दाखयता म्हणल्यार प्रत्येक फावटी व्ह्यूजां खातीर दाखयता अशें ना न्ही. ना दे आर शोइंग देयर टॅलंट थ्रू द व्लॉग्स. थ्रू तेंचे हे व्लॉग अशें आसा ना एक तर लायक लेट ऑन बीटीएस म्हणून शो येता तो आसता बांगटन टीव्हीचेर एक एमवीचे बिहायंड द सीन्स कॉन्सर्ट्साचे व्हिडियोज लायक व्ह्यूअर्स येता जाल्यार तुका पळोवपाक गावतले ते बी स्पेशल ओकेशन्स आसता पळय लायक तेंचे डेब्यू एनिवर्सरी आसता ती 13 जून तेन्ना मागीर आर्मी डे आसल्यार नाय तेंचो लायक कितें कोणाचो बर्थडे बीन आसलो एंड बर्थडेज आर सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वायड टू एन एक्सटेंट बीटीएस which I said like तो सगळ्यान बरो आसता वन ऑफ द मोस्ट हँडसम पर्सन लायक तो इलेक्ट जाला पळय सो आय डोंट नो रिमेंबर द इयर बट त्या वर्सा तेचो बुर्ज खलिफाचेर हे केल्लो बर्थडे. Just imagine like real? Yeah, you can search. Okay, I will search. You can search because Burj Khalifaचेर ताका like Kim Taeyong and all. Then once तेची सॅटेलायटाचेरूय कितें तरी धाडलेले बर्थडे ओके. It's like crazy जितले like even Jungkook is gifted a forest. फॉरेस्टूच गिफ्ट केला त्याच्या नावाचेर फॉरेस्ट हा. माय गॉड. तुम्ही खऱ्यांनीच सांगताय गजाली काय? खऱ्यांनी लायक यू विल गेट टू लायक सर्च कर यू विल गेट तेच्या नावाचेर फॉरेस्ट गिफ्ट केले आर्मीजन लायक फॅन्सांनी गिफ्ट केला ओके. आनी याच पार्टी आसली रिसेंटली त्याची मूवी रिलीज जाली आय सॉ दॅट ओके. आय वेंट टू सी आय एम क्रेझी आनी this was like I am still. Okay. क्या है उस मूवी में थोड़ा बता सकते हैं जो हमें मिस पा का है. Not much like तिची recently like last year before he enlisted in military November and last year तिचो हे रिलीज जाल्लो album golden and त्याचे behind the scenes songs are तिची and how he struggled like he was really sick at that time still he performed and all and military गोयच्या पयलीं तिचो hair like you know there is something very emotional for us like तेंच्यांनी आर्मी जावन वचप. I myself cried when he went to military because like फाटोफाट ते चारूय गेले 2 दिसां मदीं. So
It is something very, 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 very emotional for me. And all the armies were crying, okay? Last about that. And the way they were singing, I will show you the video I captured. And these are armies was leading, and they were all armies are really loving, okay? कौन है like हम ऐसा hate करता था ना मगर भी कौन होता like they'll be like oh my god you look so pretty and I mean it's pretty करतो ना का you are pretty too like सगळी जण pretty असतात armies are pretty even like BTS म्हणलं you are really pretty there is a song of BTS 21st Century Girl and which is our anthem sort of. And if you read the lyrics, to lyrics that you वाचले no, you will know why we love them. You feel like एका song गायतलं तुका why we love them.